विजेचे मोल 5 ते 10 रुपया प्रति युनिट ह्या प्रमाणात वाडटले अशे संकेत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिले। केंद्रीय वीज महामंडळाच्या रेग्युलेटरी बोर्डान 6 म्हयन्या पयलीं वीज दर वाडोवपाचो आदेश दिल्लो। त्या खातीर ही वाड चालीक लावप गरजेचें आसा अशें सुदीन सांगता। तशेंच विजेची चोरी करप्यां आड ह्यान फुडें वीज खातें खर कारवाय करतले अशें सुदीनाचें म्हणणें। वीज खात्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो सुविधा उबारपाक 5,000 कोटी रुपयांचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे मंजुरी खातीर धाडला अशी माहिती सुदीन ढवळीकरान दिली। रेव्हेन्यू आमकां रेव्हेन्यू सुद्दां आमी कांय करूं शकना। आतां थोडे 5-10 पैसे वाडूंक शकता ह्या दिसांनी, कारण JRC जे आसा रेग्युलेटरी बोर्ड ताणें आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमकां वचचें पडटा। सो 5-10 पैसे जे फाटले 6 म्हयने पयलीं जे कितें आमकां आयलां ते वाडोवपाची आवश्यकता आसा। ना जाल्यार आमकां जे अंडरग्रावंड केबलींग चल्लां ते खंय ना खंय कर्टेल करतात ते। फुडल्या 5 वर्सां जवळ जवळ 5,000 कोटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क, नवी सबस्टेशनां ज्या कडेन गरज आसा, आमकां वेर्णा गरज आसा एक्स्ट्रा सबस्टेशन, सांकवाळ गरज आसा, त्या नंतर फोंडे गरज आसा, ही सगळी सबस्टेशनां आनी त्याच प्रमाणे तनमार प्रोजेक्ट जो क्लियर केला एक्झिस्टींग लायनी वयल्यान हाडपाचो। आतां जी लायन आसा त्याच लायनी म्हणजे सुपाची आमकां 100 मेगावॅट सप्लाय जाता, हाजे वयल्यानूच ही लायन येता